दिव्यवाणी 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 Ergam tuka sumiyan Jesu, hoglam tuka sumiyan Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येता आवाजवर 20 आणि 9 सिराक चॅप्टर 29 येदोळ पर्यंत आमी 28 आवाजवरांचेर ध्यान केलें आनी आमकां बरी शिकोवण सिराक दिता. तरायची शिकोवण आमकां आशिर्वाद हाडूं दी म्हणून आमी मागया आनी पवित्रत्मेच्या सक्ते खातीर देण्या खातीर आनी ही समज सारकें आमकां देव ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका हर होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. हेच्या दिसा ही सुवार्ता परगटचे वखता सुवार्तेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर, सर्गीची जाणवाय तूं आमकां दी. सुवार्ता समजा सारकें आमच्या काळजा मनां तूं उघड, देवाचें उतर गूण करता, नितळ करता, पवित्र करता. पवित्रपणाच्या वाटेन तुज्यो साक्षी जावन आमकां तूं उपयोग कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो आवाजवर 20 आणि 9 हांगा एक तावन सुमार 28 वळ आसात 1 to 28. कितें आमकां ह्या आवाजस्वरांत आयकोवंक मेळटा? ह्या आवाजस्वरांत आमकां आयकोवंक मेळटा रिणा विशांत, ताज्या उपरांत दान धर्मा विशांत, जामीन रावच्या विशांत, दुसऱ्यांगर रावच्या विशांत. पळोवया कितें सिराक म्हणटा. पयलें वाचया, ताज्या उपरांत आमी नियाळ आयकोवया. आपल्या पेल्याक रीण दिता तो एक दयाळ करणी करता, ताका आपल्या आदाराचो हात दिता तो आज्ञा पाळटा. तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी आनी तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येतना तें तुज्या पेल्याक फारीक कर. तुवें ताका दिल्लें उतर पाळ आनी ताका विश्वासी राव आनी तुज्या सर गरजांनी तुका कुमोवंक मेळटली. जायते जण घेतिल्लें रीण औचित्य मेळिल्लें दिर्वे म्हूण लेखतात आनी तांकां आदार केल्ल्या कश्टान घालतात. एका मनशाक कांय इल्लें मेळसर तो आपल्या पेल्याच्या हाताचो उमो घेता आनी ताच्या गिरेस्तकायेक लागून ताच्या लागीं नम्रतायेन उलयता. पूण रीण फारीक करचो वेळ येतना तो घळाई करता. तो पोकोड बसोवण्यो दिता आनी परिस्थितीक गुन्यांवकार करता. ताका रीण फारीक करूंक लायलें जाल्यार रीण दिल्ल्या मनशाच्यान तांतलें फकत अर्दें वसूल करूंक जाता आनी तें तो आपणाक औचित्य मेळिल्लें दिर्वे म्हूण लेखता. नंतर तो आपलो दुडू होगडायता आनी बुकाट्याक आपणाक एक दुस्मान करून घेता. रीण घेतिल्लो मनीस सवे शिरापांनी ताका फारीक करतलो आनी सन्माना बदला तो ताची निंदा करतलो. थोडे जण हिमटेपणाक लागून न्हय जाल्यार रीण दिवंक फाटीं सरतात. आपूण कारण नासता फसोवन पडटीत म्हूण ते भियेतात. दान धर्म तरी पूण दुबळ्यांक सुस्मिकाय दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिनाका. आज्ञांक पाळो दिवन गरिबांक कुमो कर. तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातांनी धाडी नाका. तुज्या भावा वा इश्टा पासो तुजो दुडू करसी. तो फातरा पंदा दवरून ताका माती कावय नाका. महोन्नताच्या आदेशा प्रमाणे तुजे संपत्तीचो उपयोग कर. हें तुका भांगारा प्रास चड फायद्याचें. तुज्या कोठारांत दान धर्म भरून दवर आनी तें तुका सर्व विघ्नांतलें राखतलें. गट ढाली वा जड बल्या प्रास बऱ्या रितीन तें तुज्या दुस्माना विरोध झुजतलें. बरो मनीस आपल्या पेल्या पासून जामीन रावता. लज नापलोलो मनीस मात्र ताका सांडटा. तुज्या पासून तूं जामीन रावलेल्याचो उपकार विसर नाका. ताणें तुज्या पासून तूं आपलोसो जीव दिला. पत्की आपणा पासून तूं जामीन रावलेल्याची आस्त विबाडटा. अनुपकारी मनीस आपल्या सोडवणाराक विसरता. जमिनेन जायत्या ग्रेस्तांचो पाडाव जाला.
पाडाव केला. दर्यांतल्या लारा भाशेनं तांकां येवशी तेवशी आपटिल्यात. प्रभावशाली मनशांक तिणें घरांतल्या भायर धांवडयल्यात आनी परक्या राष्ट्रामध्ये तांकां भोवूंक लायला. पातकी मनीस लाभाचे आशेन जामीन रावूंक अत्रेकता, पूण तो फिर्यादींत सांपडटा. तुजे तांकी प्रमाणे तुज्या पेल्याच्या आदाराक ये, पूण तूं सुपडनाशें सत्राई घे. दुसऱ्यांगर रावचे विशीं जिणेक गरजेच्यो वस्तू यो उदक खाण नेसाण आनी निवाऱ्या खातीर एक घर. परक्याच्या घरा व्हड जेवणान भाग घेवचे प्रास आपल्याच झोपड्यांत दुबळो कसो जिवचें बरें. तुज्या कडेन उणें आसूं वा चड आसूं तातूंत संतुश्ट जा आनी तूं पोरको म्हणून तुका कोणूच इणसूंचो ना. घरांत हांव घरावेचें एक दळदिरें जिवन. तूं पोरको आसाय थंय तुजें तोंड उक्तें करूंक तुका धैर्य मेळचें ना. तूं दुसऱ्यांक जेवंक पिवंक दितलोय, पूण कोणूच तुजो उपकार आटोवचो ना. त्या भायर तुवें असलीं कोडू उतरां आयकुची पडटलीं. परक्या हांगा ये मेजमान, तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार म्हाका तें खावंक दी. परक्या हांगासो वच, एका मानाच्या सोयऱ्याक जागो दी. म्हजो भाव म्हजे सुवें रावूंक येता, म्हज्या घराची म्हाका गरज आसा. समजुणी आसलेल्या मनशाक ह्यो दोन वस्तू सोसूंक कठीण लागतात. दुसऱ्यांक रावतना मेळटा तो अखमान आनी रीण दिल्ल्या मनशान केल्ली निंदा. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, एक बरीच शिकवणू आमी हांगा पळयता, आमकां सिराक दिता. पयले रिणा विशांत आमी आयकुया. हाज्या पयलेय आमी रिणा विशांत ह्या बुकांत आयकल्लें आसा. आमी रीण काणयो तातूंत माझा मारची न्हय म्हणून आमकां सिराकस सांगता. त्या खातीर आयच्या ह्या आवास्वरांत आमी ही उतरां आमी हांगा पळया. जो दुसऱ्यांच्या दुडवान आपलें घर बांदता तो आपले समाधी पासत फातर एकठांय करता. तशेंच कितें करता तो ताजें जिवनच तो नाश करता. पळोवया रिणा विशांत आमकां एक बरी शिकवण हांगा आसा. रीण दिवच्यांकी, रीण घेवच्यांकी, रीण घेतलेल्यांनी फाटी दिवच्या विशांती माहेत हांगा आमकां सिराक दिता. आपल्या पेल्याक रीण दिता तो एक दयाळ करणी करता. रीण एक दयाळ करणी. रीण म्हळ्यार दिल्लें ताणें फाटी फारीक करूंक आसा. दान म्हळ्यार हांवें दिल्लें तें फाटी काण घेवंक ना. त्या खातीर आमी काण घेतना आमी चिंती जंय हांवें तें रीण घेतलां गी या दान घेतलां गी. त्या खातीर आपल्या थोडी सांगतात हांव एका म्हयन्यान तुका फाटी दिता, 6 म्हयन्यान फाटी दिता. आपल्या पेल्याक रीण दिता तो एक दयाळ करणी करता. ताका आपल्या आदाराचो हात दिता तो आज्ञा पाळटा. पळया, तो आदाराचो हात दिता. रीण कित्याक घेता आमी? मासा मारूंक न्हय, आदाराचो हात. त्या वेळार आमकां गरज जावं पुरो आमी बँकांतलो लोन काडटा. लोन म्हळ्यार रीण. ते फाटी फारीक करूंक आसा, ताका वाड आसा. जावं पुरो कोणी आमकां रीण दिता ताका वाड दिता आमी थोड्या पोटी. ताका आपल्या आदाराचो हात दिता तो आज्ञा पाळटा. तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी. जो कोणी गरजेंत आसा ताका रीण दी. पूण थोड्यांक एक संवय आसा, सगळ्यां कडचें रीण काणी घेवचें आनी फाटी दिनासतना रावचें, सुकारी मारची. तशें करिनाका. आनी तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येताना तें तुज्या पेल्याक फारीक कर. तूं टायम घेताय त्या जाल्यार तुका दुसरे पाती येतात. थोडी टायम दितात, जावं पुरो गडबडी जाता. म्हाकाय उडास आसा. हांवें म्हज्या नॅशनल ऑफिसांत आसतना म्हज्या एका मित्रा कडेन म्हाका पयशे जाय आसले. एकल्यान दिले, 2 जाणांनी म्हाका त्या वेळार गरजेचे मजत केल्ली तांणी. आनी जावं पुरो हांवें तांकां 6 म्हयन्यांनी फाटी दिता म्हणलें. आनी एका व्यक्तीचे हांवें फारीक केल्लें. हाजे इल्लें चड आशिल्ल्यान म्हाका फारीक करूंक जावंक ना 6 म्हयन्यांनी. प्रयत्न केले, जावं पुरो इल्लें इल्लें दिवन आसलो आनी सगळें दिता म्हण सांगलें. पूण निमाणें 1 वर्स सुमारे 1.5 वर्स जाय. पूण तो व्यक्ती म्हणलो, खंडीत म्हाका पाद्र्याक ते पयशे फाटी दिता म्हण ताची पाती येणी पळया. जावं पुरो म्हाका त्या वेळार कश्ट आसलें, कितें म्हळ्यार पयशे ब्लॉक आसले.
ताच्या उपरांत हांवें ताका फाटीं दिलें. आजूनय आमचो संबंद बऱ्यान आसा, तस्सो बांद आसा. त्या खातीर दान दिवचें दुसरें रीण तें गरजेक आमकां समोर थोडे फावटी टर्नओवराक जाय पडटा, थोडे फावटी आमकां कितें फीस बांदूंक जाय पडटा रीण. सडवाक कितें जाता हांगा आमी पळयता तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी, आनी तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येतना तें तुज्या पेल्याक फारीक कर. पूण ह्या साक सावन आमी कोणी रीण दिवंक कसो नजो, कित्याक म्हण त्या फाटीं मेळना. हो म्हजो 23 वर्सां जिवीत असो अनुभव. येतात फादर हांव फाल्यांच दिता, फादर एका म्हयन्यान दिता, फादर समार हांवें उगडोन घेतल्या तुज्या लायफांत. जावं पुरो खंयचे दवरले पयशे, कोडेक दिल्ले पयशे, कोडेक मजत दिल्ले पयशे लोकांक जावं पुरो. हांवें ताजे उपरांत हांवें एक चिंतलां, दिल्यार ते रीण म्हूण दिना, जाय जाल्यार गरज आसा जाल्यार मेडिसिनाक खंयच्याय नाजाल्यार हांवें आनी एक लेसन म्हज्या लायफान शिकलां, कोणाकी पयशे दिवंक हांव वचना. तांकां काडना, कश्ट आसात जावं पुरो कशें दुसऱ्या रुपीर मजत करीत आमी करचे शिवाय, कित्याक सबार पोटी तूं आमी फटवून पडटा आनी आमी कश्टान आसा, आमी कांय घडना. आमी कितें मेळिल्लें तें हांगा दिवन मजत आनी बिरमोत सडावत ह्या जाका रिलिजियसांक चड, आनी तांकां सगळ्यांनी कितें म्हणटा माकोड करचें चड म्हणटात. त्या खातीर तुजो पेलो गरजेंत आसतना ताका रीण दी, आनी तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येतना तें तुज्या पेल्याक फारीक कर. पण म्हाका आसा समजो मित्र आसा, तो बुकांचे बिझनेस करते आसा, आनी तो पुरो कडेन ताणें खंयचे सडावत आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलांक, आनी तो सांगता तो काल देता सुमार लाखांचे, थोडे फावटी सरतना 30 लाख 40 लाख. तो म्हणटा कांय प्रॉब्लेम ना, पाद्र्याबाच्या सिस्टरांचे ती आपोवन दितात. पण तें कॉन्फिडन्स. आनी तशेंच रिसंटली क्रिसमसा टायमार म्हज्या मित्राक हांव मेळोंक गेलो, तो सांगता हांवें सगळ्यांक वांटलें केक आनी कितें दिवंक आसा दिलें. विचारलें तूं कशें ना, म्हाका हांवें दिवचें ह्या जाकांक रिलिजियसांक इन्स्टिट्यूशनाक ती 200% म्हाका पाटी दितातच. कॉन्फिडन्स आमी केदां गेन करता हांव. कित्याक मोगाच्यो भाव भयणीनो, तुवें घेतिल्लें रीण फारीक करचो वेळ येतना तें तुज्या पेल्याक फारीक कर. तुवें ताका दिल्लें उतर पाड आनी ताका विश्वासी राव, आनी तुज्या सर गरजांनी तुका कुमोवंक मेळटली. तुवें ताका दिल्लें उतर पाड, कित्याक उतर दिलां तुवें एका वर्सान दिता, एका म्हयन्यान दिताय, आनी ताका विश्वासी राव, आनी तुज्या सर गरजांनी तुका कुमोवंक मेळटली. जायते सण घेतिल्ले रीण औचित मेळिल्लें दिरवें म्हूण लेखतात. थोड्यांनी हे रिणाच्या पयशांनी गम्मात करचें आसा, माजा मारची आसा, औचित दिरवें म्हूण चिंतात. खंडीत ते दिरवें न्ही, आनी तांकां आदार केल्ल्यांक कश्टांत घालतात. थोडे फावटी रीण घेवन संतोश मारता बाप आदार दिल्लो आज कितलींशीं जाणां हांव पळयतां. जावं बरो तुमी परगांवांत काम करतना फ्रेंडशिपान तुमी दितात 1 लाख 2 लाख, थोडे फावटी फाटीं दिनात. पयर एक भयण म्हाका फोन करता, हांवें 10 लाख दिल्ले, आज ती फाटीं दिनात. जबरे फ्लॅट बांदूंक हांवें 50 लाख दिल्ले, फ्लॅटी ना, जागोय ना. पळय आज कसले पुरो मोस चलतात, वांच्यान चलता, कापाटपण चलता. तसली शिराप ओन घेतात, मागून घेतात. तुमी चिंती नाकात, रिणाच्या पयशे हांव घेवन फाटीं दिनासतना रावल्यार ते खंडीत म्हाका आशिर्वाद जावचे ना, ते म्हाका सरकारा जागी व्हरचे ना. कित्याक ते एक महापातक. कित्याक आमी दुसऱ्यांचे गामाचो ताजे कडेन आसूनी ना आसूनी हांवें रीण म्हूण घेतिल्लें हांवें फाटीं दिवंक आसा. जायते सण घेतिल्लें रीण औचित मेळिल्लें दिरवें म्हूण लेखतात, आनी तांकां आदार केल्ल्यांक कश्टांत घालतात. एका मनशाक कांय इल्लें वेळासर तो आपल्या पेल्याच्या हाताचो उमो घेता, आनी ताचे ग्रेस्तकायेक लागून ताचे लागीं नम्रतायेन उलयता. पूण रीण फारीक करचो वेळ येतना तो गळाई करता, तो पोकोळ बसोवणी दिता आनी परिस्थितीक गुन्यांवकार करता. पळयात, एका मनशाक कांय इल्लें मेळासर तो आपल्या पेल्याच्या हाताचो उमो घेता. पळय, तो ताका मालो घालता, जलो घालता, ताका उखलून धरता, हाताचो उमो घेता म्हळ्यार रेंस, आनी ताचे ग्रेस्तकाये लागून ताचे लागीं नम्रतायेन उलयता. पूण रीण फारीक करचो वेळ येतना तो गळाई करता, तो पोकोळ बसोवणी दिता आनी परिस्थिती गुन्यांवकार करता. म्हाका कळीत आसा, आनी एक म्हजो मित्र करोडांनी ताणें एकल्याक रीण दिलां, सुमार 15 वयर करोड. ताका वेपारान कितेंय ना, तो एक दीस म्हणटा तो फाल्यां दिता. जालीं आज 10-15 वर्सां ताजें रीण फाटीं मेळना. कित्याक मुगोच्यो भाव भयणीनो, पूण फारीक करचो वेळ येतना गळाई करतात. आनी थोडी पोकोळ बसोवणी दितात, आज दिता फाल्यां दिता म्हणून पोकोळ बसोवणे करतात. ताका रीण फारीक करूंक लायलें जाल्यारय रीण दिल्ल्या मनशाच्यान तांतलें फकत अर्दें वसूल करूंक जाता. पळय, थोडे फावटी कितें जाता, कशें म्हणी पुरपुरोवन कालेंकर ताजे पाट धरून ताज्या पाटी पडल्यार अर्दें फारीक करूंक जाता, आनी तें तो
आपणाक अवचित मेळिल्लें दिव्य म्हूण लेखता, अवचित मेळिल्लें दिव्य म्हूण लेखता. कितें म्हळ्यार अर्देवणी मेळ्ळें न्ही म्हणून. नंतर तो आपलो दुडू होगडायता आनी फुकाट्याक आपणाक एक दुस्मान करून घेता. रीण घेतिल्लो मनीस सवे शिरापांनी ताका फारीक करतलो. घेतना तो बापुता म्हूण घेता, दितना फाटीं गाळी दिवन दिता आनी सन्माना बदलो तो ताची निंदा करतलो. ताचे कडेन नांगी इतलें आसा, ताणें काल्याक करी जै. थोडे फावटी आमी करचें आसा, आमी सूख करचें आसा. सूख वळखून तांणी दुनियांनी ह्या कोणें दिल्ल्यांनी दया दाखयल्यार तें दुसरें नाका म्हणून, पूण आमी दिता म्हणून सांगल्यार तें आमी फाटीं दिजयस. थोडे जण हिमटेपणाक लागून न्ही जाल्यार रीण दिवंक फाटीं सरतात. पळया, थोडे जण हिमटेपण म्हळ्यार सुरात नासतना ते रीण दिवंक फाटीं सरतात. असल्यार ना म्हणटात. कित्याक ना म्हणटात म्हळ्यार तांकां अनुभव जाला. आपूण कारण नासता फसोवन पडटीत म्हूण ते भियेतात. कारण नासतना काल्याक फसोवन पडत जंय त्या खातीर भियेतात. त्या खातीर आमी प्रामाणीकपणू रिणा वेळार आमी रीण घेतल्यार जावं पुरो तें बँकात आवन, सोसायटीत आवन, खंयी तावनी तुमच्या संघ संस्थेत आवन, खंयी तावनी चीट फंडांनी कितें करतात तें तुमी फारीक करी जैस. त्या खातीर आज जी कोण रिणांत आसात हें परत वाचा, मागा आनी देव तुमकां कृपा दितलो, आशिर्वाद दितलो. दान धर्मा विशांत आमी रिणा विशांत आयकलें. दान धर्मा विशांत ओळो 8 ते 13 पर्यंत आमकां सांगता. तरी पूण दुबळ्यांक सोंसणीकाय दाखय. पळय, गरजेचें दुबळ्यांक सोंसणीकाय दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिनाका. कितें दुबळीं आसा तांकां सोंसणीकाय दाखय आनी तुवें उदारी जावंक वाट पळोवन रावोंक दिनाका. आज्ञांक पाळो दिवन गरीबांक कुमो कर. तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातांनी धाडिनाका. तुज्या भावा वा इश्टा पासो तुजो दुडू करशी. तो फातरापंदा दवरून ताका माती कवळिनाका. म्हळ्यार आज्ञांक पाळो दिवन गरीबांक कुमो कर. कित्याक गरीबांक कुमो करचे एक आशिर्वाद, एक बेसांव, एक कृपा आमकां दी. तांच्या गरजांनी तांकां रित्या हातांनी धाडिनाका. गरजांनी जी आयल्या रित्या हातांनी तांकां धाडिनाका. तुज्या भावा वा इश्टा पासो तुजो दुडू करशी. तो फातरापंदा दवरून ताका माती कवळिनाका. कितलेशे जण आमी पयशे कुसयता. आमी कितलेशे ते कलम आनी ते आसा. आमी ते दिवंक, कितें म्हळ्यार दिवचे मनी आसा पळय ते वर्ते आशिर्वाद आनी बेसांव. महोन्नताच्या आदेशा प्रमाणे तुज्या संपत्तीचो उपयोग कर. संपत्ती आसा वय महोन्नताच्या आदेशा प्रमाणे ते उपयोग कर. हें तुका भांगरा प्रास चड फायद्याचें. तें तुका भांगरा प्रास चड फायद्याचें. तुज्या कोठारांत दान धर्म बरोवन दवरो आनी तें तुका सर विघ्नांतल्यान राखतलें. वॉट यू गॅदर जावं पुरो तुज्या कोठारांत म्हळ्यार आमी कितें दिरवें बरोवन दवरताले या तुप्यां घालताले हांव, तशेंच कोठारांत दान दिरवेचे आशिर्वाद तूं बरोवन दवरो, तुका विघ्नांतल्यान राखतलें. गट ठाली वा जड भलेप्रास बऱ्या रितीन तें तुज्या दुस्माना विरोध झुजतलें. तुजें बरेंपण, युअर गुडनेस वील बी युअर कॅपिटल. युअर गुडनेस वील सेव यू. तुजें बरेंपण विघ्नांत तें तुका राखतलें. मुखार आमी पळयता 14:20 जामीन रावच्या विशयांत आसा. साबार जाणां जामीन रावन फटवतात. ताचे विशयांत कितें बायबल सांगता तें आमी आयकुया. बरो मनीस आपल्या पेल्या पासो तो जामीन रावता. लज नासलेलो मनीस मात्र ताका सांडटा. बरो मनीस आपल्या पेल्या पासो तो जामीन रावता. थोडे फावटी जामीन रावची गरजेची. एका व्यक्तीक जावं पुरो तो अन्यायात भितर आसा, जावं पुरो ताजो न्याय जावंक आसा, वाद आयल्यात, ते जामीन दिवची सूख ना. तो म्हजो इश्ट जावं पुरो, म्हजो पेलो जावं पुरो, म्हजो कुटुंबादार जावं पुरो. तुज्या पासो तो जामीन रावलेले उपकार विसर नाका. पळय, कशें रीण दिल्लेसो उपकार विसर नाका, तशेंच जामीन रावल्लेसो उपकार विसर नाका. थोडे विसरतात. कितें जाता पळय, ताणें तुज्या पासो आपलो जीव सुदिला. जीव सुदिला. कितें म्हळ्यार जामीन रावतना थोडे फावटी 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख केजी वयर वोन आसता जामीन दी जंय. कित्याक तो एक वेळ मेळना जाल्यार जामीन रावलोलो ताका तो हक्कदार जाता आनी ताका अरेस्ट करी येता. कित्याक आमी पळयलां साबार फावटी बेंगलोर सेंट्रल जेलांत मिनिस्ट्री करतना भितर आशिल्ल्यांक थोडे फावटी अन्यायांत, अक्रमांत साबार दिसता. तांकां भायर हाडूंक जामीना कोणी येनात. सोमपूर आमची सिस्टरां ह्या आसात, मिनिस्ट्री करतात, प्रिझन मिनिस्ट्री म्हणून, ती तांकां मजत करतात. थोडे बरे जावन गेल्ले आसात, रिहॅब जाल्ले आसात आनी थोडे जामीन मेळ्ळ्या उपरांत नापत्तो दावुल्ले आसात. थोडे दावुल्ले वचून फाटीं धरून हाडल्या उपरांत परतून तें जैलाक आयिल्ले आसात. तुजे गुन्यांवकार या तुजो सुश्वासघात
तुका कोडू जातलो, मारेकार जातलो. आनी ते तशें जातालेंच आमी कोणाय की जामीन दिल्ल्यांक, रीण दिल्ल्यांक, दान घेतल्यांक आमी विरोध करचे न्ही. तुजे पासून जमीन रावलेलो उपकार विसर नाका. ताणें तुज्या पासून आपलो जीव सुद्दां दिला. पातकी आपणा पासून जमीन रावलेल्याची आस्त विबाडता. अनउपकारी मनीस आपल्या सोडवणाराक विसरता. पळय, पातकी आपणा पासून जमीन रावलेल्याची आस्त विबाडता. ताणें तुजे खातीर पयशे दिल्यात. अनउपकारी मनीस आपल्या सोडवणाराक विसरता. तशेंच आमी देवाकी आज आमकां जमीन शिजून ताचें अमोलक रगत कुर्सार व्हरोन आमकां ताणें मोलाक घेतलां. आमी ताका विसरता जाल्यार आमी पातकी जाता, अनउपकारी जाता. अनउपकारी आमी कोणायकी जावंक नजो. जमिनीन जायत्या क्रिस्तांचो पाडाव केला. पळय, जमीन रावल्यान जायत्या क्रिस्तांक पाडाव केला. दर्यांतल्या लारां भाशेन तांकां येवशी आपटिल्यात. पण ताणें जमीन रावचे म्हूण गरज नासलें. ताणें तुज्या मजत घेवचे म्हूण गरज नासलें की दाणें मजत केल्ल्या व्यक्तीक विसर नाकात. प्रभावशाली मनशांक तिणें घरांतले भायर दोंडयल्यात. प्रभावशाली मनशांक तिणें घरांतले भायर दोंडयल्यात. आनी परक्या राष्ट्रामध्ये तांकां भोवूंक लायलां. कोणाक? प्रभावशाली जमीन रावल्ले. कित्याक म्हटल्यार ते कोण पडटा? तांणी गांव सोडणेचें पडलां भायर आनी परक्या राष्ट्रामध्ये तांकां भोवूंक लायलां. थोड्या फावटी बिझनेसांत प्रॉब्लेम जाता, गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक वचचें पडटा. पातकी मनीस लाभाच्या आशेन जमीन रावूंक अत्रेकता. पातकी मनीस कित्याक हांव जमीन रावल्यार म्हाका कितें म्हणी मेळटलें. पातकी मनीस लाभाच्या आशेन जमीन रावूंक अत्रेकता. पूण तो फिर्यादीत सांपडटा. तुजे तांकी प्रमाणे तुज्या पेल्याच्या आदाराक ये, पूण तुजसो पडनाशें सत्राय घे. तुज्या तांकी प्रमाणे तुज्या पेल्याच्या आदाराक ये, पूण तुजसो पडनाशें सत्राय घे. सत्राय घेवची गरजेची. आमी पिशें पोट पांगरूंक जायना. कित्याक हें आमकां अनुभवान आमी शिकता. एक वेपार करचो व्यक्ती, मस्तुपातीलो व्यक्ती धोको दितना म्हाकाय घडलां. कित्याक आमी ह्या युवा मिसावांत आसतना हें घडिल्लें सकट. थोडे फावटी कित्याक आमकां अनुभव पाठ शिकयता. आमी पातयेता, पातयेल्ले दाखो ह्या भलो तोपतना दुखता, पूण आमी थंयच रावूंक जायना. आमी मुखार वचूंक जाय. दुसऱ्यांक रावचे विशीं हें बारीक गरजेचें. पण आज आमी अकमानाक वळाक जावचे न्ही. कितें सांगतात, एक सांगणी आसा, उपास न्हिदल्यार वडनाकय आमी रीण काण घेवन न्हिदोन नजो खंय. उपास न्हिदल्यार वडनाकय आमच्या स्वंत घरांत आमी न्हिदत जाय खंय. जिणयेक गरजेच्यो वस्तू ह्यो उदक, खाण, नेसाण हें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी निवाऱ्या खातीर एक घर. परक्याच्या घरा व्हड जेवणांत भाग घेवचे प्रास. परक्याच्या घरा व्हड जेवणांत भाग घेवचे प्रास. आपल्याच झोपड्यांत दुबळो कसो जेवचें बरें. पण परक्याच्या घरा व्हड जेवणांत भाग जाता तुकाय आसा नाय थंय. आपल्याच घरा झोपड्यांत दुबळो कसो जेवचें बरें. तुज्या कडेन उणें आसूं वा चड आसूं तातूंत संतुश्ट जा. थोड्यांक आज संतुश्टूच ना, संतोषूच ना ती. तुजे कडेन उणें आसूं चड आसूं तातूंत संतुश्ट जा. आनी तूं पोरको म्हूण तुका कोणूच इणसूंचो ना. तूं पोरको म्हणून तुका कोणूच इणसूंचो ना. घरांत रावन घरावेचें एक दळदिरें जिवन. घरांत रावन घरावेचें एक दळदिरें जिवन. तूं पोरको आसाय थंय तुजें तोंड उक्तें करूंक तुका धैर्य मेळचें ना. कित्याक घरांत रावन घरावेचें एक दळदिरें जिवन. घरांत जियोवचें, दुसऱ्यांच्या घरांत जियोवचें म्हळ्यार हाजो अर्थ भाड्याचें न्ही. घरांत वचून पडचें, वेचें ना, थंयच रावचें. तूं पोरको आसाय थंय तुजें तोंड उक्तें करूंक तुका धैर्य मेळचें ना. तुज्याच स्वंत घरांत आसाय या तुज्याच भाड्याच्या घरांत आसाय तुका धैर्य मेळटलें. तूं दुसऱ्यांक जेवंक पियोवंक दितलोय, पूण कोणूच तुजो उपकार आठोवचो ना. त्या भायर तुवें असलीं कोड उतरां आयकुचीं पडटलीं. सबारपडी इणसूची, अकमानाची उतरां आयकुची पडटलीं. कसलीं उतरां ती? परक्या हांगा ये, मेजवान तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार म्हाका तें खावंक दी. पळय, परक्या हांगा ये, मेजवान तुजे लागीं कांय आसा जाल्यार म्हाका तें खावंक दी. परक्या हांगासर वच, एका मान्याच्या सैऱ्याक जाव दी. म्हजो भाऊ म्हजे सोबे रावूंक येता. म्हज्या घराची म्हाका गरज आसा. तूं केदाळा थंय भायर पडटलो तें तुका कळीत आसना. समजणी आसलेल्या मनशाक ह्यो दोन वस्तू सोसूंक कठीण लागतात.
दुसऱ्यांक रावतना मेळटा तो अकमान. पयलो खंयचे? दुसऱ्यांक रावतना मेळटा तो अकमान. आनी रीण दिल्ल्या मनशान केल्ली निंदा. रीण दिल्लो मनीस करची ताणें निंदा, ताका इन्सुल्टचें. समपरो थोडे फावटी रीणकारी जातना आमी गुलाम जाल्ले बरी जाता. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमी बरी शिकवण आयकली आमच्या सिराकाच्या ग्रंथांत हांव आमी 28व्या स्वरांत आयकलें राग आनी बारीकपण झगडी जिबे विशांत आयकलें. हांगा आमचें जिवितांत कितें घडटा, आमी रिणा विशांत, दान धर्मा विशांत, तशेंच जामिने विशांत, दुसऱ्यांक रावच्या विशांत. तर आज सवार जण तुमी रीण दिवन सोदवल्यात आनी थोडी रीण घेवन सोदून गेल्यात फाटी दिवंक जायनासतना. तांच्या खातीर आमी आज मागस. रीण दिवन कोण तुमकां फाटी दिना तांच्या खातीर तुमी मागस. जेजू तांकां काळजाचें दूख दिवन फाटी दिवचें मोन तूं तांकां दी. फाटी दिवचें एक मोन जाय मागणें करा. रीण घेतली सोम्या आमकां तें फारीक करूंक कृपा दी. कित्याक म्हळ्यार आमी मागतना देव आमकां आशिर्वाद करता. त्या खातीर रिणान जियोवचें न्ही, रीण घेवन मोस करचो न्ही. रिणा वरवीं आमी आमचें साल्वासां होगडावन घेवचें न्ही आनी आमी एक ल्हान म्हूण चिंतून क्षुल्लक करून घेवचें न्ही. वी हॅव टू बी व्हेरी सिरियस डिलिंग वीथ मनी. पयशे विशांत आमी इल्ले जबाबदारी बरी वर्तन करूंक आसा. तशेंच दान धर्म आमच्या क्रिस्ती जिविताचो वांटो. आर्म्स गिवींग म्हणटा आमी. दान धर्म करचे सूख ही खंडिती ना. आमकां सबार जाणां आमी कॅसेटो तयार करता नांगे, DVD तयार करता नांगे, या थोड्यांनी दान एक वांटो दिवंक सुवार्थेच्या मिसावांक दिल्लें आसा आमकां प्रिंट करूंक, प्रोड्यूस करूंक, या इगर्ज्यो बांदूंक तांणी दिल्लें ते फाटीं दान धर्म करतात. इस्कॉलां बांदूंक, या सभासालां बांदूंक, या कितेंय बरें काम करूंक. बरें काम सांग पुरो तुमी कितें की गांवांत घडच्या एका बऱ्या कामा खातीर इल्लें दितात तें दान धर्मच. दी 1 रुपये, दी 100 रुपये, दी 500 रुपये, दी 1000 रुपये, दी लाख रुपये. तें दानच. पूण तुवें दिल्या हर एका दानांचेर देवाचें आशिर्वाद मेळटा. त्या खातीर दिरवें पुजाय नाका. दिरवें तूं दान कितलें दिताय तितलें बायबल आमकां सांगता. लुकाचो वांजेल 16वा स्वर भारी सुबित्त रितीन आमकां सांगता. लुकाचो वांजेल 16वा स्वर तुमच्या खातीर हांव वाचतां. कित्याक म्हळ्यार ह्या वांजेलांत भारी सुबित्त रितीन सांगलां आमकां दान दिल्यार कितें जाता गे म्हणून. पळय हांगा सांगता हेरांक दिया 16वा स्वर वर्ड 38 6:38 लोक. हेरांक दिया आनी तुमकां कांय दितले. कशें दितले? बोरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां फाटी मेजून दितले. म्हळ्यार ज्या मापान तुमी दितात त्याच मापान तुमकां दितले. त्या खातीर जर तर तुमी दिवची रावय नाकात. जावं बरो इगर्जांक, जावं बरो ह्या NGO आश्रमांक, बऱ्या कामाक, सुवार्थेच्या मिसावांक, हाच आमकां कळयता. जर काही तरेन आमी दिवचें तें दान. आमी सगळें सांगूंक बरो म्हाका दान दिवंक जायना न्ही ना, तुमी दितात. 10 रुपये जावं बरो, 5 रुपये जावं बरो, 100 रुपये जावं बरो, ही तरेचें काणयेक घालचें दान. तें दान इगर्जेच्या कामा खातीर जावं बरो थोडे फावटी मिसावांच्या वावरा खातीर तें वेतलें. त्या खातीर आमी हर एकल्यांक आमकां ल्हानपणांत शिकयलां दान दिवचें. तें ल्हान जावं दी, तें व्हड जावं दी, पूण आमी दिवची ती काणयेकी तें दान जावंक पावता. त्या खातीर दान धर्मा वरवीं आमी आशिर्वादीत जातले आनी दान धर्म आमकां उपकाराक पडटले आमच्या साल्वासांत. जमीन विशयांत आमी आयकलें जमीन रावतना केअरफूल जा. पूण जो कोण सतांत, नितींत, प्रामाणीकपणांत आसा ताका तूं जमीन राव. आमकां कळीत आसा आमी मोस वेचणें केदाळे म्हळ्यार 1 कोटी दिल्या उपरांत आमी मोस येता. एकल्याक हांव 1000 रुपये दीन जाल्यार या ताका हांव जमीन रावन जाल्यार तो म्हाका मोस केलो उपरांत हांव ताचेर पाती येना. त्या खातीर गरजेचें कितें आमच्या संबंदां मदें पाती येणी, बाबा मदें, कुटुंबा मदें पाती येणी. आमी पयशां खातीर मात्र न्ही आसांव, बगार ते मोगाद्वारे आमी सांगाता आसूंक जाय. त्या खातीर कोणायकी वी शूड नॉट गेज एनीबडी वीथ द मनी, वी शूड गेज अपॉन वीथ द लाफ. तशेंच दुसऱ्यांक रावचे विशीं कोणाक रावता नाय तुवें चिंती जाय. कित्याक तांकां भार जाय नाका. तांकां तुकाच केळकुळांक तांकां अवकाश कर्ण दिनाका. अपमान अवमान भोगी नाका. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज ही सुवार्थ आमी आयकल्या. सिराकाच्या ग्रंथांत आमी पळोवन करते आसा. शिराक आमकां बरी शिकवण दिते आसा. ही शिकवण आमकां आमचें जिवीत परिवर्तन करूं दी. आमकां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरूं दी. आमकां ताच्या मोगान अभिशेक करूं दी.
सर्गीच्या बापा, तुझ्या नांवाक हांव अर्गां होगळाप आनी वखाणी दिता. तुझ्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां अभिशेक कर. आज तुवें आमकां दिवचे सर आशिर्वादां खातीर, बेसांवां खातीर हांव तुका अर्गां होगळाप आनी वखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. सर्वेस्परा, तुज्या मोगान, तुज्या उतराच्या रक्ताच्या बोळान आनी तुज्या महिमेव नांवान हांव तुका आज ही शिकोवन दिल्ल्या खातीर कालत्या काळजान वंदिता. आमची कूड मोत ओतमो नितळ कर. जी कोण रीण दिवन चलवल्यांत घेवन फाटी दिनासतना आसात तांच्या काळजा परिवर्तन कर. तशेंच दान धर्म करूंक, तशेंच जमीन रावल्या विशांती आनी पेल्यांच्या घरार रावच्या विशांती आनी सगळ्यांनी खरें मनशापणाचें जिवीत जिवोवंक, तुज्या सुवार्थेच्या मोला प्रमाणे जिवीत बांदून हाडूंक तांकां कुरपा बोड गटाय दी म्हूण मागता. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापो फ्रँकलीन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर तुमी मागा आनी ह्या सुवार्थेक तुमचो मागण्यांती पाठिंबो आमकां दिया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी